ही इलेक्ट्रिसिटीची बॉक्सां आहा पळय न्हू ती सगळी चडांत चड ओपन आसा, सगळ्यांची दारां पडलेलीं आसा कळ्ळें तुका, आनी पावसान ही सामकी धोकादायक आसा कळ्ळें तुका. एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आपल्या घरा कडले अशे बॉक्स दवरता, तो तेवढ्यान 4 फावटी पासार जाता, पूण तो ते बॉक्स पडलेले धाकणें घालून एक सादी तेका रब्बर सुद्दां घालूं येता, ती रब्बर सुद्दां तो घालिना. म्हणजे कितें चल्लां, इलेक्ट्रीक इंजिनियर त्या जागे वयल्यान 4 फावटी तरी पासार जाता, पूण ते धाकणे पडलेले तो वेवस्थीत करिना. हांव स्वता कंप्लेन करून सुद्दां 4 फोनान तो म्हाजे कडेन येयला की खंयचे धाकणे पडल्यात दाखय म्हाका, म्हाज्या तोंडा मुखार म्हाज्या शॉपाच्या तोंडा मुखार धाकणे पडले आसले ते हांवें ताका दाखयलें आनी ताका रबर घालपाक लायला. कळ्ळें तुका. मागीर तेणें तें दोरयेन बांदलें. म्हणून कसलें तुमी काम करता, हे कामाक कांय अर्थच ना. आनी फाल्यां पावसान समज तांकां भुरग्यांक खेळटा खंय हात लायला आनी शॉक येयली जाल्यार तुमी कितें करतले, मागीर ते कोण जबाबदार. आज मडगांव आनी फातोर्डा भोंवले जाल्यार आमकां दिसून येता की जायते खांबे आसा लायटीचे खांबे आनी ताका स्विच बॉक्स आसतात स्ट्रीट लायटीचे जावं कसले, आनी ते कितलेशेच ओपन पडले आहा आनी वायर अशे लांबतात म्हळ्यार, आनी ते प्लस इतले सकयल आहा की कोणाचे धाकटे भुरग्याचे पासून आतां त्या स्विचा कडेन त्या बोर्डा कडेन पावपाक इतली लागीं आसा. आतां जेन्ना इतले एक्सिडंट जातात, शॉक इलेक्ट्रिकेशन जावन इवन खूद जे एक्सपिरियन्स स्टाफ आसा तो म्युनिसिपालिटी हेजो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तांकां पासून शॉक येवन ते मरून गेल्ले आसा. आमी मागता की डिपार्टमेंटान ह्यो सगल्यो बोर्ड्स जे आसा ते सारके बरे करून सेक्युअर करचे. आयज कितले कडेन लायटीचे पोल्स आसता ते सकयल ते फ्यूज बॉक्स आसता ते कितले कडेन ओपन आसा आनी ते इतले हायटीचे आसता की 3 फूट म्हणल्यार एक सामान्य धाकटो भुरगो, एक 2-3 वर्साचो भुरगो इजिली हात घालपाक शकता. आनी फ्यूज बॉक्स इतले रिस्की आसता की बाबा करंट पास जातना कोणी हात घातलो तो थंय घट जावपाक शकता. आनी हे पावसाचे दीस आसतना ते फ्यूज बॉक्स ओपन दवरप हें खूब रिस्की. दुसरी गजाल म्हणल्यार बेश्टे रस्त्याचेर सोड, फुटपाथाचेर जे कडेन फुटपाथ आसता बसून थंय फ्यूज बॉक्स ओपन आसा आनी जायते जाग्यार फ्यूज बॉक्सूय ना. सो हेजेर कितें तरी जावपाची गरज आसा डिपार्टमेंटान, कित्याक जो स्वताचो मिनिस्टर ना आतां, सो दुसऱ्यान कोणी चार्ज घेतिल्लो आसा, सो तो चार्ज घेतला, तो चार्ज त्या मनशान बरे तरेन पाळगून घेवपाची गरज आसा.